नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदलिके. दायजी वर्ल्ड टीव्ही पळयतले आमच्या समेस्त कोंकणी वीक्षकांक माया मोगाचो येवकार. सबार तेंपा उपरांत परत एक कोंकणी कार्यक्रम तुमच्या मुखार हाडून आसा. पूण हे कोंकणी कार्यक्रम एक एपिसोडाचे एक विशेष कार्यक्रम, एक स्पेशल कार्यक्रम. हे स्पेशल कित्याक गी म्हळ्यार कोंकणी साहित्य शेतांत नांवडलेलो श्री स्टा नगेरा आमकां तुमकां सगळ्यांकी वळखीचो. आनी आमचे तसले म्हज्या जनरेशनाचे आनी म्हज्या की ल्हान जावंक पुरो व्हड जावंक पुरो ते स्टा नगेराचे काणयो वाचून तूं व्हड जाल्ले. विविध पत्रांनी विविध माध्यमांनी ताचे काणयो कादंबरी लेखनां आमी वाचल्यांत. आनी आज दायजी वर्ल्ड स्टुडियोक ताचें एक अप्रूप येणें जाता आनी तें येणें आमी एक कार्यक्रमांत बदलीत आनी एक विशेष कार्यक्रम 2 घडी विथ स्टा नगेरा. आमचो स्टा नगेरा दायजी वर्ल्डांत ताका रेड चिल्लीस म्हणटा, कित्याक म्हळ्यार एक रेड चिल्लीस म्हणले अपुर्वाचें कॉलम दायजी वर्ल्ड .com तो चलयता. इंग्लीश मोटव्यो काणयो तो बरयता. तशेंच सबार वर्सां पयलें दायजी वर्ल्ड .com सुरवात जाल्ल्या टायमार तुमी पळयल्यार तिर्सो दोळो म्हणून एक विमर्शात्मक लेखनाय तो बरयतलो. दुसऱ्या बुकांचेर तो ह्या कथा कवितेचेर विमर्श करतलो. स्टा नगेराक तुमी टीव्हीर कितलें पळयलां गुर्तू ना, पूण खंडी जावन पत्रांनी वाचलां, आयकलां. एक केवल लेखक मात्र न्ही, तो एक नटय जावन आसा. तो नट कसो या प्रोड्युसर कसो ते हांव मुखार ताजे लागीं उलयतना सांगता. पूण स्टा नगेरान 18 कादंबरी बरोवन कोंकणीचो एक सुपुत्र म्हणून आमकां ताणें मानचे बरी केलां. आनी तशेंच ताच्या काणयांक सुमार 9 प्रशस्त्यो लाभल्यात. तातूंत दायजी दुबय लिटररी एवॉर्डय एक जावन आसा. मागीर अकॅडमी प्रशस्ती ताका लाभल्यात. नाटकय ताणें बरयल्यात, लेखनाय बरयल्यांत. तशें म्हणटाना तो एक बरो चिंतपी जावन आसा. पूण आज ताच्या जिणयेंतले ते थोड्यो उडासावरच्यो घडयो या ताच्या इमॅजिनेशनांतले थोडे उडासावरच्यो घडयो आमच्या सांगात तो करसूंक आसा. देखून 2 घडयो विथ द स्टान आगेरा मुल्की. स्टान, कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. होय, हांव ल्हान भुरगो आसतना तुवें बरोवंक सुरू केल्लें. आतां प्रायज जाली म्हणून म्हाका न्ही, कॅप दवरना आयला तशें म्हळ्यार कॅपाक रिजन तुका मागीर सांगता हांव. तें मागीर सांगचें. सांगता आतां. होय, कित्याक म्हळ्यार सडावत आमच्यान पुरा प्रायज जाल्ल्यानी पुरा हय कॅप दवरचे. काय म्हळ्यार एक 75-80 जाल्ल्यानी तुका तितले जायनातले लागी लागी आयलाय म्हणून गोत्ता म्हाका. पूण तें व्हडना, तांतू काय आमकां येना. कित्याक म्हळ्यार मलगडो तो तुज्यो काणयो वाचून हांव काले म्हणटात आपले तुजे तावन प्रेरण घेतिल्ल्या सबार लेखका पैकी एक ल्हानसो लेखक पूण तुजे एक स्टोरीज वाचतना तांतूं एक इन्स्पिरेशन आसतलें. तुजे काले इंग्लीश कल्चराचे थोडे काही हे आसूंक पुरो म्हाका गुर्तू ना. बट आमच्या कोंकणीक एक अप्रूप वचपतान प्रेरीत जाला, प्रेरण मेळ्ळां. आनी ताजे वयल्यान सांकळ काणयो वाचल्यो उडास आसा. एक्सिडेंट जेलोर आयिल्ले एक्सिडेंट एक उडासावरचे तसले कितें सांकळ काणी. मागीर ती बूक येयलो न्ही. बरें, दायजी दुबय बरोवप्याचो एकतर हाचो एक सक्रीय सांदो. आनी आज मस्तू तेंपा उपरांत दायजी वर्ल्डाक तुजें येणें जाता. आनी आमच्या वीक्षका खातीर एक थोड्यो घडयो तुजे सांगात करसूंक तुवें अवकाश करून दिलाय. न्ही, म्हाका एक आशा आसली कित्याक म्हळ्यार जीव आसता तुजे सांगता 2 मिनटां काडया म्हणून. मेल्ल्या उपरांत गुर्तू ना केदाळे बसूंक पुरो तुका कळचें ना मात्र खंय बसला म्हणून. मस्त जाण तशें सांगतात म्हजे ओट्टू घेवन बसायचे म्हणून. कांय ते बेश्टे म्हण चिंतले. आतां तुजें तो आयकता ना. आजकाल तुजें नांव तशें जालां. म्हळ्यार काल मुल्की गेल्लो सकट तुका कनेक्ट करतात. म्हाका गुर्तू ना कित्याक म्हणून. वल्टी कसो आसा ताजो आजो आनी म्हजो आजो ते कजन्स म्हळें एकल्यान. सत्य घडिल्ली गजाल. सत्य सांगता हांवें कोणायकी रीण दिवंक ना. ओके, तशें म्हळ्यार थोडे कनेक्ट करतात गाले गोत्ते. वल्टीची आज्यान पयशे दिवंक वय वल्टीची वळख काय वय. एनिवे, आतां बरपा येवच्या पयलीं म्हाका आतां कित्याक म्हळ्यार एक 90s म्हज्या डिग्रींत आसलो गी भोवशें दिसता. त्या वेळा आमी केवल दूरदर्शनाचेर प्रोग्रामां पळयताले आनी तातूंत कन्नड सिरीज पळयताले. आनी एक दीस हांव अशें टीव्हीर पळयतना मनेगोब्बा महादेवी म्हणली सिरियल येता आनी तातूंत नांव स्टा नगेराचें. वाव, ह्या मनशाक हांव वळखता. कित्याक म्हळ्यार पयल्या फावटी 1988 गे 89 कोण मित्र संमेलनांत तुका हांव वैयक्तीक जावन मेळिल्लो आसा. डॉल्फी कासियान
कितें म्हळ्यार ताज्या थंयसर तुजी वळख जाल्ली आसा ती वळख मागीर बरी इश्टागात्यान बदलली दायजी दुबय सुरू जाल्ल्या उपरांत दुबय गेल्ले उपरांत होय पूण तें नांव आमच्या मतींत आशिल्लें ही मानेगोब्बा महादेवी कन्नडा सिरियल आयच्या काळार स्टानीची सिरियल म्हळ्यार स्टानी बेळाची म्हणून सांगतात हय हय पूण स्टानागेरय एक काळार आनी एक सिरियल केल्लें म्हळ्यार तें फाटलें जनरेशन फाटलें म्हळ्यार तशें न्ही थोड्या वर्सां 1-2-3 दशकां पयलें थंयच्यान आमी सुरू करया ओके ते बेंगळूरू दूरदर्शन प्रसार जाल्लें मनेगोब्बा महादेवी आनी तो म्हाका एक प्रमुख पात्र दिल्लो तातूंत हिरो कुड्डो जाता तशें मागीर ताका तेज्या कुटुंबांत दोन पयस आसता तो समाजताना पूण ताज्या हंकारान तो एका एक्सिडेंट ताका अवघडा बली जाता अवघडा उपरांत तो समा कसो जाता आनी ताजी बायल कशी फायट करता ताजे ती खातीर स्टोरी तुजी तुजी ती न्ही म्हजी स्टोरी न्ही म्हाका खाली एक्टिंग आता म्हाका गेल्लो तुका एक्टिंग एक्टिंग ते खातीर मागीर इतलें बरें एक्टिंग करतलें सोडलें घालें म्हाका मागीर म्हाका वचना म्हाका म्हळ्यार रियल लायफान एक्ट करूंक जालें मागीर तुवें सांगिल्लें समा मागीर काजार जालें सगळ्यांची म्हळ्यार लास्टाक एक स्क्रीनार एक्ट करचें नातल्यार रियल लायफार एक्ट करचें पूण मागीर तुका कांय ऑपॉर्च्युनिटीज मागीर तुवें पोर सांगलें तुका डायनान तुजें घालें तालेंत प्रत्येक होय 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 तें म्हजें तें तुजें न्ही होय म्हाका तशें कोणें करूं न्हय तर अच्छा 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 तशें पूण जाल्यारय तूं तुजें काले म्हणटात कॉन्ट्रिब्युशन कोंकणी साहित्याक अजून आसा निरंतर आसा बहुशा त्याच खातीर आसतलें दायजी दुबय सो सांदो जाल्यारय तुका दायजी दुबय प्रशस्ती दिली तें एक बारी काले म्हणटात को इन्सिडेंट सीजेच्या उपरांत फर्स्ट टायम अवॉर्ड दिल्ली ती गजाल दुसरीच म्हळ्यार ताका एक आमकां सपोर्ट करूंक जाय आसलो आनी ताका एक बोळ हाडूंक जाय जे आसलें आनी कितें ताजें चड कॉन्ट्रिब्युशन जाय आसलें त्या दिशेन सुरवात केल्ली पण मागीर पळयतना निरंतर जावन 25 इयर्स जाल्ल्यांक मात्र प्रशस्ती म्हणलें एक हें आसतालें पॉलिसी आसली बट ती तुका मेळ्ळी म्हळ्यार तुवें दुबय येयल्या उपरांत ती कंटिन्युटी दवरली आसा बरें आज तूं आमच्या विक्षकां सांगता कसले तुजे एक उगडासाचे घडयो या तुज्या इमॅजिनेशन तुजें म्हळ्यार इमॅजिनेशन बियॉन्ड अवर काले म्हणटात आपले आमच्या थिंकिंगाच्या किंवा भायर आसा कल्पना घेवचे पयलें एक ल्हानशी संगत घडली ल्हानसो अन्याय जालो सकाळीं फुडें आज गे आज सकाळीं फुडें हय म्हाका हांव जेप्पू रावता जेप्पू तो न्हू हांवें सोलोन तें मनोहर विलास म्हणून हॉटेल ताजें एडवर्टायज करचें न्ही ते एक सदां वचून हांव टी कॉफी आनी नाश्तो करचो बट येताना आज वल्टीन स्टुडियो आपयला एक हेअर कट करया म्हणून हय केस कट करून गेल्लो ते अंतू पळयलें ते लिस्ट गेले आतां कितले गेम कितले शेव केल्ल्या कितले आनी हेअर कटाक घेतले 100 रुपया म्हणून गेल्यात ओके भितर बसलो 15 मिनटां गेले मसाज कर म्हणजे मसाज केले आनी मसाज करतात गे खंय तें मसाज करता खाली मंडो मसाज ओके 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 न्ही न्ही दुसरे खाली मसाज ओके ओके बसलो मागीर भायर आयलो आनी भायर येवच्या पयलीं ताका पयशे कितले दिसाले पळय कटा तो म्हणलो 500 म्हणालो आनी सांगता पयलो 100 म्हणून ते कॅश काडल्याक 100 तुज्या माथ्यार कॅश सोदूंक 400 म्हणून तितले वचोनातले ते तुजे तशें आतां काडजे कॅप नाका 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 आसूं दी ओ तशें आतां हांगा तले ट्रिक सुरू जाले तुका गुंतनातलें तांकां ते म्हळ्यार मनीस पळोवन न्हू थोडे पुढचे केसांक हात घालता कॅश सोदूंक पयशे चार्ज करता म्हण म्हाका गुंतनातलें बरें ओय आतां हांवें सांगिल्लें बरी दुसरें तुजे काले म्हणटात आपले काले ताचे पयलीं हांव आनीक इल्लें मुखार सुणयता म्हाका एक कोंकणी साहित्यांत म्हळ्यार कोंकणी साहित्य विडंबन साहित्यांत म्हाका पसंद जाल्लें एक तेक बरोवपी एकलो पिडवास कुंदापूर आनी आमचो सीजीएस ताकोडे आनी प्रशांत मार्ता ओके पिडवास कुंदापूर ओय पाटेलांतली रैलाम आमी वचल्यात पाटेल रैलाम रोयतलो आनी उपरांत पिडवास आयलो पिडवास उपरांत नवे सावण प्रशांत मार्ता आयलो आतां हाजें सीजीएस आनी हांचे प्रशांत मार्ताचे 2 ल्हान गणितां आसात हांवें ताचे लागीं परमिशन सीच्या लागीं सांगलां म्हाका दिलां हांवें गुंतूना पूण प्रशांत मार्ताला तशें कांय केस आनी जाल्यार तूं आसाय न्ही आमकां आमचे टू सीजीएसान केस केल्यार हांव फायट करता आतां प्रशांत मार्ता कडेन दनपराज मेळ्ळो म्हाका तो जेवणाक सांगता आसले आमी तूं गलसो ना ताका प्रशस्ती दिल्या ना 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 सांगता मेळ्ळो हांवें सांगलें आज वल्टीन म्हाका ल्हानशें एक रेकॉर्डिंग आपयलां संजेर तुज्या ल्हानशें एक साहित्य उल्लेख करीत गे ल्हानशें गणीत तें म्हणटा कळलें विसरलें वल्लीपद्रावाचें अशें सांगलें ते हांवें बरयलें गी म्हणलो म्हळ्यार ताका तुड आसना आतां केस घालचे प्रॉब्लेम म्हणून वल्लीपत्र कोणसो वल्लीपत्र ताजो कॅरेक्टर प्रशांत मार्ता तसो कॅरेक्टर तो ओके आतां फस्ट सीजीएसाचो
सीजस ल्हान आसतना ताका एकटी ताजी व्हडली माय बसार वरतली आपूण येतली आनी आयिल्ल्या कुडल्या पिल्या टिकेट 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 म्हणून कंडक्टरान दवरून येता आनी तिणें सांगलें गे ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ आणि सीजस अर्ध्या चड्ड्यार आहलो हाफ टिकेट म्हण देखून ताणें सांगलें की आनी कंडक्टरान सांगलें की ताणें चड्डी गेल्या ताणें हाफ चड्डी गेल्या ताका कशी टिकेट ताका आतां आजकाल तशें बरें कांय ना आजकाल चड्डी घालना जाल्यार मात टिकेट म्हणून अर्दी टिकेट चड्डी घालना जाल्यार अर्दी टिकेट म्हणून गे ते कुठले ताजी व्हडली बाय म्हणाली तर म्हाका अर्दी टिकेट ओके आनी एक प्रशांत मारतसो एक ल्हानसो एक हास्य आसा वल्लीभद्रार ल्हान आसतना शिकपान भारी हुशार प्रायमरीन आसतना वल्लीभद्रार वाडोवन येताना हायस्कुलाक जालो हायस्कुलाक येताना ताजें शिकपाचें येयलें देंवलें मट्ट क्लासीच्या एग्जामान परीक्षेन फेल जावंक लागलो फेल जाताना एक दीस घरच्यांक बरें टेंशन कालें जालां चेड्याक सडन कसो शिकपान ते आमच्या लायफान जाता आमी हुशार आसता म्हणजे मट्ट देंवता तशें घरा बेज मेळता पाद्र्या बायलो पाद्र्या बा सांगलें गे चेरक्याक गेल्लें सांगा तुमी समजुया तो इतलो बरो आहलो इतलो बरो शिकोवन आहलो आजकाल मार्क्स ते मेळना एक दोन तमडे मेळ्ळ्यात हय फेल जाला ताका इल्लें समज आतां फायनल एग्जाम लागीं जावन आसा ताका इल्लें समजुया देखून पाद्र्या बा आपूण लागीं सांगलें कालें जाल्यार रे तुका तूं त्या मुखल्या घरचें मोली पळय कितलें बरें शिकता तूं कालें कसो करताय ते वल्लीभद्रा म्हणलो खंय आजकाल ताका तूं पळोवन आसा फादर तशें परिक्षेंतले मार्क्स उणें मेळोन आसात तशें हें तांचें आमच्या बरोवप्यांचें साहित्य आतां आमी आमच्या रियल लायफ एकल्या फाटी यशडावत घडिली घडिता गजाली पळय एक ल्हानशे भुरग्यांचें गणीत आसा म्हज्या आमच्या तेका सर्कलांत एकल्याचें भुरगें आसा ल्हानशें तें पयलें ल्हान आहलें आतां व्हड जालां तें दुबयन शिकतलें दुबयन दिसकालांत को एड्युकेशन चेडक्यांक आनी भुरग्यांक चेडवांक सांगातात शिकतना ते हिंदी टिचरां तांकां एक संवय आसा हिंदी टिचरींक चेड्यांक जाल्यार जोर करचें म्हळ्यार ते बरोवंक गेल्ल्यांक जाल्यार फाटीं फुडें चेडवां जाल्यार एकदम एलर्ट आसतालीं जाल्यार सांगतना शिकतना एकदम स्मार्ट म्हण दाखोवंक ट्राय करतात आमच्या चेडक्यांक म्हाका येनातलें तशें आमी आमच्या तंत्व संवसारांत चेडे इल्लो घरा इल्लो कोंडटोय आसता चेडो म्हणटाना तांकां लिक रे म्हणचें हें केदाळ आयकल्लें चेडवाक दीस घरा येवन केदाळ विचारता हांव पळय घरा इस्कालान घालून जालें कितें जालें म्हण तें सांगता खंय हांव एक येवन ती आमची टिचर आमच्या चेरक्या भुरग्यांक केदाळाय सांगता लिक रे बट द बॉयज आर नॉट लिकींग ओनली ताका टेंशन कितें लेवनान गे म्हणून वेल्फीच्या कोंग्लीश पदां बरी जालें तांतू एक इंग्लीश आनी कोंकणी कशें मिक्स करतात म्हणून वेल्फी आबान एका पदांत भारी बरें करून नारेट गेला मिटा ना जालें इटा ना म्हणून वय एनिवे मागीर एक म्हज्याच घरा घडली गजाल एक ल्हानशी ती एक भुरग्यांचीच म्हजो चेरको भुरगो ल्हान धाकटो इस्कालाक येतलो ताका फस्ट इस्कालाक गेल्लें मात्र इस्कालाक गेल्ले वेळा आवय पळय टेंशन आसता इस्कालान कालें करता कितें कलें होमवर्क दिलां तांकां विचारचें आतां मागीर टिचरीन घालें म्हळें तशें पुरा तशें म्हजे बायल एक दीस ताका विचारलें तो एक खाली केजीन गेला आसा तो ताका विचारलें पयलीं हांव तुका म्हाका दोग चेरके म्हाका चेडवां भुरगीं नात ताका विचारलें गे तुका म्हाका टिचरीन विचारलें म्हणालो तूं कालें विचारलें तुका कितलीं जाणां भाऊ कितल्यो जाणी भयणी गे म्हणून तुवें ताका सिस्टरीक कालें म्हणी टिचरीक कालें म्हणी आय हॅव वन सिस्टर वन ब्रदर म्हळें आतां आमकां टेंशन सिस्टर खंय जावन आयली भयण खंय जावन आयली गे म्हणून म्हाका गुत्तालें म्हण म्हाका दुना म्हाका गुत्तूनातल्यान तूं हाका कशें कळ्ळें गे म्हणून मागीर ताका सोडून विचारलें ताका कालें तुजी अवस्था कितें आमकां पळय कितें भाऊ आसो न्हय रे तुका आतां भयण खंय जावन आयली गे म्हणून मागीर विचार करतना कळ्ळें वो म्हज्या बायलेची एक हें आसा सिस्टर माद्र तिका रेफर करणाने सांगलां ती ताजी भयण म्हणून देखून वन ब्रदर वन सिस्टर म्हणून ती आमच्या पुरायच्यान वस्तू तुजो पूत म्हणी जावया सायबा म्हजो पुताक विचारलो गे टिचरीन तुका कितले भयणी म्हणून आय हॅव 2 सिस्टर्स बोथ गर्ल्स म्हणालो गे आतां खंयची सिस्टर
माझी भुरगीं दोगां बोथ आय हॅव 2 सिस्टर्स okay. बोथ गर्ल्स यूज केला म्हणजे म्हणलो यूज केला बरें जालें आय हॅव 2 सिस्टर्स बोथ आर बॉयज म्हणून तरी गजाल तूं विचारलें म्हाका एक्टींग करचें कितें जाल्यार सोडलें म्हणून वय, हांवें वय. काजारा उपरांत सोडलें काजारा एक्टींग सोडावं तूं तेन्ना सांगलें तुवें मागीर काजाराचें एक्टींग म्हणटाना म्हाका आनी एक विशय आसलो म्हाका काजारा पयलें आमच्या गांवांत कोणाय काजार जाल्यार म्हाका एमसी हय हय एमसी करतलो एमसी करतलो धर्मागे धर्मांग त्या टायमार कोण पयशे दितले आतां आमचे पुरा आतां पुरा फ्रेंड्स आतां एमसी बारी कॉस्टली आसता कॉस्टली आसतात न्ही म्हारग जाल्यात मेळोवंक की कश्ट हय हय डिसेंबर जानेवारीन मेळना मेळोवंक तांकां बुकींग करीचे एमसी आसतलो सकाळची म्हजे फ्रेंड्स चडावत काजारांक हांवें एमसी केला चडावत आनी एक जोक हांव कॉमनली सांगतलो तें तुवें आयकलां सांग बरो मोस्ट कॉमन जोक काजार जाल्ल्या पयल्या वर्सा गोव उलयता आनी बायलां आयकता दुसऱ्या वर्सा बायल आयकता आनी गोव आयकता आनी तिसऱ्या वर्सा बायल उलयता आनी गोव आयकता केदाळा न्ही पयल्या वर्सा गोव उलयता बायल बायल आयकता दुसऱ्या वर्सा बायल उलयता गोव गोव आयकता आयकता तिसऱ्या वर्सा दोगांय उलयता सेजरचें शेजारचें आयकता. सेजरचें आयकता म्हणून आतां तो एक जोक तो जोक आतां आसल्यार कोणी हसचें ना तशें पूण एक गजाल कितें म्हळ्यार हो जोक हांव सांगतले हर एक फंक्शनाक सांगला हांवें आनी सगळे आसतात सगळे आसतात आनी आयले म्हाका थोडी सांगता तो जोक बारी बरो आहलो म्हणटात म्हाका कळूं ना कळलें कितें म्हणून मागीर काजार जाल्ले उपरांत कळलें म्हाका हो जोक न्ही रियलिटी म्हणून आनी एक विशय ते म्हणजे जोकाक आसनातले म्हज्या नेनाडपणाक आसतले म्हाका जावं दी काजर मागीर कळटलें म्हणून अब्बा मागीर हांवें स्टॉप केलें मात जोक काल एमसी करचे स्टॉप केले की न्ही तो जोक स्टॉप दोन्ही स्टॉप केले तूं कोडो आसूं बरो तूं पयलें दुबय आसतलो एकदां येतलो दिसतालें काम सोडलें उपरांत दायजी स्टार्ट केल्ले उपरांत तुवें गांवांक आयलो वय 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 मागीर तुवें थोड्या म्हयन्यांक चड म्हयन्यांक दुबय आसतलो एक वय 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 चड दुबय आसतलो न्ही हांवें तुका सडावत 11 वर्सां फोन करचो आहलो 11 वर्सां फोन करचो आहलो आनी तुका विचारतलो तूं खंय आसा म्हळ्यार तूं उलयतना करचें तोले करचें हांवें विचारचें तुका कालें करता एक खंय आसा हांव जिम्मात आसा म्हणटलो तूं हांव तुका पातयेतलो हांव सांगना हांव फुटी मारता हांव सांगना हांव पातयेतलो म्हळ्यार तूं रियली आसलो जिम्मान हय जिम्मा आसतलो मागीर एक गजाल घडली आनी एक गजाल घडली म्हळ्यार 3 वर्सां हांवें जिम्माक येचें हांव रेग्युलर येता हांवें सत्य सांगता हांव जिम्माक येता डेली येता म्हळ्यार तुका आमी मुस्त एक्सचेंज करतले म्हळ्यार कशें ट्रीम रावचें गे म्हणून हय ट्रीम रावल्यार दुसरें तुका जाल्यार बारीक जालाय म्हणटाय हे पुरा मस्त स्टोरी आहा मस्त स्टोरी आसा मोठ्या जाल्यार जाय खाली बारीक जालें तुका पिडा आसा म्हण विचारतात तें मेनटेन करूंक हांवें जिम्माक येचें तुजें जावन इन्स्पिरेशन म्हाका प्रेरण हांवें 3 वरां येचें दनपारां म्हळ्यार आमकां आमच्या बिल्डिंगाचें जिम बिल्डिंगान तुका 3 वरां गेल्यार सडावत कोणी आसना उणे आसतात लोक पळय तशें कोणी आसना सडावत कोणी आसना दनपारां जेवून आनी कोणी येनात हांवें इल्लें बेगीन जेवचें पाद्रे बाबरी 12:30 वरां अशें 12 12:30 जेवचें मागीर 3 वरां जिम्माक येचें एक दीस विन्स पिंटो अंजिलो राव पळय आमचो ताजे फोन आयलो म्हाका फोन येवन विचारलो लागलो तर हांव इल्लें करस म्हाका हांव थ्रेडमिलार आसा करस हांवें सांगलें खंय आसा म्हणलो हांवें सांगलें थ्रेडमिलार राव म्हळें थ्रेडमील गी बेड गी म्हण कळना म्हणून कशें जाना मागीर म्हाका सडन स्ट्रायक जालें हांवें थोडे डॉट्स कनेक्ट केले डॉट्स म्हळ्यार तुज्या लागीं फोन करतलो म्हळ्यार ताजे उपरांत तुका बेगी एक सुबेद बाबू चल्लो तशें म्हाकाय डावट आयलो मागीर तुमी बेड्डार आसलो थ्रेडमील लेगीत तूं खंय आसलो एक्चुअली त्या झाडा विन्सीन कॉल करतना न्ही आतां तुवें ते जिम्माक येचें या डायट करचें ताज्या विशयांत व्हडली एक स्टोरी मस्त करियत तूं एक्चुअली कश्टांनी जिम डायट आनी करून बारीक जाल्यार तांकां गोत्त आसा तूं डायट करून जिम करून बारीक जाला म्हणून गोत्त आसा पूण तांणी विचारचे सवाल तुका हुशार ना गे तुका शुगर गे शी बरो दिसनाय शी बरो दिसनाय तो म्हजो जीव सायबा हांवें वोवसो बरो दिसला कितें बरो दिसनातल्यार कितें वय की न्ही मागीर थोड्या पुढचें तूं एक्चुअली बारीक जालाय तुज्या कश्टांनी तुजें एक तें तांकां खालें गे तांकां एक बरें लागना
तूं बारीक जाल्लो आपले म्हळ्यार तांणी खालें गेल्यार तांकां जायना ते स्ट्रिक्ट डायट करूंक जायना तांकां दुसरे म्हळ्यार टेम्प्ट जाता पूण हे तूं कितें मोठो जाला तूं कितें मोठो जाल्ल्या म्हणल्यार कुठलें तुजें सायकोलॉजिकली तुका राग येता देवा म्हजें हांवें इतलें डायट करना हांवें इतलें जिम करना हांव बारीक जावन गे म्हणून फाल्यां जावन खावंक सुरू करतात ती सायकोलॉजिकल गेम्स आसात पळय देखून आमी केदाळ खालें गे म्हळ्यार हेरांचें आयकूंकूच नजो आमकां आमची जिणी आमी जिवची होय की न्ही इम्पॉर्टंट तुका पिडा आसा गे म्हणलें इम्पॉर्टंट हय हेल्दी जाल्यार इम्पॉर्टंट खाली तूं बारीक आसो न्हू पिडा नासल्या वेळार तुका शुगर घे म्हणटात ते म्हणटात यू डोंट केअर वॉट अदर से अबाउट यू नो वॉट यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज करेक्ट दॅट्स इट आतां हिंगा येताय मू जिम्माक आतां गांवाक आयल्या घाल आतां जिम्माक थ्रेडमिलर आसता हांव बेड्डर आसा थ्रेडमिलर आसता आतां हांगा येताय हांगा ना हांगा वॉकिंग करता तेन्ना सकाळीं मनोहर विलासा गेल्लो म्हळ्यार ते वॉक च्या पिवंक गेल्लो न्ही च्या पिवंक न्ही फस्ट लॉंग वॉक करचें एक 1.5 वर ओहो मागीर लास्ट एक च्या पिवन आनी सकाळीं वॉक कर येवन मनोहर विलासा येवचें सांजेर वॉक केल्या की मंगळा येवचें गी सांजे वॉक कर ना एकदम लागीं ऑपोजिटच वॉक करची गरज ना पूण आतां काम जालां म्हळ्यार थोड्या दिसांक येयल्लो न्ही सकड आपूण आसा ते जेवणाक आपूण सदां 365 डेज लायफांत एकच हॅबीट काणकोण दवरूंक जायना मदें मदें ती ब्रेक जाता आनी काले म्हणटात ताका 365 डेज एकच आसल्यार ते मोनोटनस जाता ताका काही फन ना थोडे पुढचे तुवें ब्रेक करीचे एन्जॉय करीचे तुका पॅम्पर करीचे हय मागीर नेक्स्ट परत स्टार्ट करचे पण तेंत कंटिन्यू जावन नजो नेक्स्ट 365 डेज ते कंटिन्यू लायफ बोरिंग जाता वय वय आमकां सबार पुढचे जाता आमी थोडे पुढचे इल्ले वेट गेन करता थोडे पुढचे लूज करता गेन केले म्हळ्यार काले म्हळ्यार इल्ले लिबरल जाले म्हणून इल्ले डायट इल्ले स्टॉप जाला पूण करेक्ट पाटी आयल्यार पूण कसो असल्यार हेल्थ कशें आसता दॅट इज इम्पॉर्टंट ते इम्पॉर्टंट कॉम्प्रोमायज करून कॉम्प्रोमायज येस वॉट नेक्स्ट इज म्हाका दुबयच्यान एक घडिल्ली गजाल सांगता तुका हांवें दैजी वर्ल्डाचे एडवर्टायजींग पळोवन आसा न्ही दुबय वय वय मस्त वर्सान पळोवन आसा थोडे फावटी कस्टमराचे फोन येतात तातूंत एक फोन आयिल्ले म्हाका सडाव दितात इवन ऑबिच्युअरी घालची जाल्यार या कोणाचे जन्मदिसाचे विशेष हय आजकाल इल्लें उणें जाल्यात म्हळ्यार सेलिब्रेशन उणें जालां न्ही सेलिब्रेशन उणें जावना आजकाल सोशल मिडियांत तुका वर्सान 3 जन्मदिवस आचरण करतात थोडे पुढचे खासदार जावना पळय वर्सा पयलींत हर एका 3 महिने पुढचे फोटो घालतात तशें आतां जाता पूण ऑबिच्युअरी येस घालतात तशी एक ऑबिच्युअरी आयिल्ली म्हाका उडासा कित्याक म्हळ्यार त्या मनशान म्हाका सांगलें सांजेर फोन आयलो म्हाका फोन येवन म्हणालो फाल्यां म्हज्या डॅडीचें ऑबिच्युअरी घालूंक का फाल्यां हांवें सांगलें इमिडिएट सांगलें ताका सॉरी टू हियर म्हणजे हांव कितें जालें हांव करता म्हणून म्हाका एक दैजीर एक बरो सोबीत फोटो घालीचे बरो सुट आहलो फोटो घालून तुका इंसून धाडटा म्हणलो प्लस बँड आनी परत सांगलां मागीर पाद्री येतले सांजेर ती खाणा पिणांची बंदोबस्त आसतली ती फंडा कडेन मागीर घरा वचून ते जेवणाची परत विलेवारी केल्या मागीर तो फंड कसो बांदचो म्हण प्लॅन फुल्ल केला मार्बल परत घालून व्हडलो कुरीस दवरून केला म्हणालो पूण तुजे तो म्हाका एक हेल्प जाय कितें म्हळ्यार एक सोबीत कवन जाय पोएट्री बापाय विशयान बापायचो सॅक्रिफीस नियाळ ताका एक श्रद्धांजली दिवंक एक सोबीत पोयम जाय एक कवन जाय म्हणालो हांवें सांगलें हांवें कविता बरयल्या जाल्यार भारी उणें ती म्हाका तर पसंद जावना हांवें बरयल्ली कविता आतां ती दैची उड्या घालचे थंय कविता न्ही हांवें स्टोरीज बरयल्या स्टोरीज जाल्यार एका करियत म्हाका म्हळ्यार पूण तुका मस्त फ्रेंड्स कोत्ता तुका तूं व्हडले तुका एवॉर्ड मेळ्ळे प्रशस्ती मेळ्ळे फ्रेंड्स आसा तुजे लागीं कवीज एक उपकार करून कोणा लागीं उलोवन प्रत्येक जाण बापाय विशयान बापायक एक मान दिवन जायत म्हळें कोणा लागीं विचार न्हू आमचे कोणी 4 जाण आसात पळय आमकां एक फोन केल्यार सांगतात आमकां हेल्प करतात एक कवन एक फुल्ल रेडी केलें मागीर फोन काडटाना फोन काडना हांवें चिंतलें ओके गांवांक गेलो म्हणून मागीर पाटींग करतलो म्हणजे मिस कॉल आयल्यार पाटीन पळयता करतात पळय हाजी खबर ना मागीर हांवें आशा सोडली म्हळ्यार 1 म्हयनो जालो 1.5 म्हयनो जालो मागीर दिसकेन दीस मेळ्ळो म्हाका खंयच्या एका पार्टी आसा मेळ्ळो तो हांवें सांगलें खंय गेलो साहेब तुवें म्हाका पोयम कर म्हळें इतले कश्टांनी कोणा लागीं विचार न्हू हेल्प विचार हांवें पोयम केलें तुका रेडी केलें तुका एटलिस्ट ते फोन करियत न्ही आतां म्हयन्याचे आमी सागे म्हळें देखो
ना सायबा काल हें जालें म्हळ्यार म्हजो बापूय हॉस्पिटलान आहलो आतां रिकवर जाला म्हणून म्हळ्यार मरच्या पयलींत पुरो तयाराई पळय बोलू तयार सरबराई 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 पोर प्रशांत मारताय फादर प्रशांत मारताय तेंत म्हणटालो न्ही तो म्हळ्यार आस्पत्रेंत बापूय लास्ट स्टेजीर आसा खंय हांगा भुरग्यांचें पुरा झगडें खंय मरो आमी बँड करीचे आमी थंय करीचे एकलो म्हणटा काय आमी बारीक गड्डा लायन करीचे आनी एकलो म्हणटा काही खाय नाका म्हणून हांचे मदत म्हळ्यार मोर्न कशें करचें म्हणून आनी जितला तो कांय खोमार गेला म्हणून तो पुरो आयकून उरता खंय हांचे गच्ची पिची पिची जाता ना ताका जाग जाली खंय आनी बायले म्हणलो खंय वचून लुंगी हाडणे हांवून तू सीदा वेता फोंडाक म्हणून ये म्हजें न्ही फादर प्रशांत मारताचें हांवें म्हळ्यार कॉपीरायट रायट्स प्रशांत मारता वय म्हळ्यार उडास आसा की सारी जमात आसतालो परत सांगलो न्ही म्हळ्यार एक काले म्हणटा आपले बापायचें मारून आवयचें म्हणून प्राय जालें आपण कशें करीचें म्हणून आनी झगडचें तें तो पाप ताका टेन्शन जालें आनी कांय म्हज्या विशयान टेन्शन करचें नाका हांवून तूं सीदा फोंडाक सोलोन येता म्हणून बँडी नाका कांय नाका म्हणून न्ही दीस इज द रियालिटी आजकाल कितें जाता तें आमकां हांसूंक येता पूण आमी तूं खंडी जावन रियालिटी आसा तर आमचें कालें जालां आमचे इमोशन्स एकदम फेक जाल्यात दुबयंत गुतो सांग बरो तुका एक आतां ड्रायव्हिंग शिकतना मस्त इस्कालां आसात हांव गेल्लो 90सांत म्हणजे पयलें गेल्ले तशें जालें सिस्टम काल एक ड्रायव्हिंग स्कूल आहलें पूण ताका 3000 दिराम दिवंक आहलें क्लास ते त्या टायमार 3000 वाडले 3000 दिराम दिवंक दिराम दुबयंत वय ते 92 93 आनी त्या टायमार आतां तांची फीस आसा पूण आतां मस्त इस्कालां आतां ते म्हणजे प्रायवेटली करचें स्टॉप केलां आतां पूण पयलें कशें आहलें तुका तांचें दुबय पुलिसांची एक हें आसा ऑफीस काल म्हणटा ताका आरटीओचें ऑफीस आरटीओचें पुलीस ऑफिसा वचून नांवां सबमीट करूंक घात मागीर तुजें नांव फोटो घालून एप्लिकेशन घालून दिवंक मागीर तुका एक दीस दितात तुजें इनसायड ड्रायव्हिंग टेस्ट डेट दितात ताजे पयलीं तुवें प्रायवेट क्लासीस काण घेवचे ते पठाण आसतले त्या टायमार आतां बरें काडलां ना पयलीं पठाण आसतले तें चीप पडटा आमी ताका आलाक ते एमिरेट्स ड्रायव्हिंग स्कुलाक पयशे दिवच्या बदलाक अशें प्रायवेटली चीप जाता म्हणून घाललें नातल्यार तूं पयशे सोडच्यान दिल्ले म्हळ्यार कॅल्कुलेटेड न्ही बजेट तशें गेल्लें म्हजो टायम आयलो दीस जाय ते पयलीं क्लासीस काण गेले क्लास काण रेडी जालो रेडी जावन थंय वचून पळयतना म्हाका शॉक या 200 जाण बसल्यात म्हजे पर्यंत इंडियन्स हे पठाण पुरा बसल्यात तो पुलीस एकलो येता मध्य एक 10-15 मिनटां अर्दे वराक एकटी येता आनी 10 नांवां सांगता 10 नांवां सांगतना तुका जर खान दिना तर तुजें नांव तुका आलें म्हणटा आतां एकल्याचें नांव प्रदीप 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 म्हणटा कोणाचें नांव स्टेफन सितेफान म्हणटा हांसून हांव चिंतून रावलो कशें नांवांनी आपयतात म्हणून हांसलो मागीर अर्दे वर जालें 1 वर गेलें म्हजें नांव येवन आणकी येवना मागीर 2 वरां जाताना कोणाचें नांव आपयल्या सेटन म्हळ्यार हांव चिंताय कोण एक आपली आवय पळय ताच्या भुरग्याक सैतान म्हूण नांव दवरता चिंतलो प्रत्येक आयलें सेटन म्हणलो सडन स्ट्रायक जालें म्हाका पळय धांवलो तो म्हळ्यार तुका कळ्ळें की निजू सैतानाक आपयता म्हणून मात रियल घडिल्ली गजाल न्ही त्या टायमार खंय सिद्धरामय्या थंय आल्या बारीक कश्टांनी खाले म्हणून घात ते सीतारामा म्हणून घात बरें रियल जोक रियल लायफाचे इन्सिडेंट रियल लायफ इन्सिडेंट अनेक इन्सिडेंट अशें आसा म्हाका एक दुबयंत एक दोन मनीस बारी मोगाचे म्हणजे कुटुंबांचे लागशिल्ले आतां उडा सांग बरं तुका तुमी गांवांत येतात गांवांत तांकां वस्तू आनी प्राणी येतात आमी गेल्यार तांकां हाडटा तांकां वखद जाय पडटा मेडिसीन जाय पडटा या तांचे मोगाचे घाले खंयचे आसता चिप्स चकली हे ते तशें ताजे लागीं हांवें घालें थोडे गज्जेच्यो घालें मेडिसीन घालें हाडूंक सांगलें ताणें तो गांवांत गेलो रेजेर गेल्लो पाटया येयलो अनेक विशय आसा आमी केन्ना गांवांत गेले विचारचें तूं खंय जेवलो म्हणून आतां हांव गेल्यार हांव खंय ताली जेवंक येता या खंय येता ते आमचे फेवरेट कालें केलें गी म्हळ्यार आमच्या गांवांच्यो ते वस्तू थोड्यो मेळनात बळे मेळ्ळ्यार हांगाची टेस्ट आसना ताका तशें आमच्या थोड्यांक ती वॅज थाली फीश थाली म्हळ्यार बारी आमच्या त्या ग्रुपान म्हाकाय तशें घरा गेलो बसलो
उपसून मागीर गांवांची कशी जाली तुजी रजा तशी दिसताली बरी जाली म्हणालो आनी ताजी म्हणजे वस्तू हाडली उपरांत टेबलार हाडून दवरल्यो मागीर खंय जेवणाक खंय गेल्ले आहात खंयचे नवे रेस्टॉरंट सोदलें गी हय ते गेल्ले आसा इबा म्हणालो तो बेंगलोर गेल्लो ते बेंगलोर एका रेस्टॉरंटाक गेल्ले म्हणालो खाली आतां एक राजस्थानी रेस्टॉरंट जेवले आनी बरा जेवून कोणाक जाय सायबा हॉट अपसेट सगळ्या कुटुंबांक नॉन स्टॉप हय टॅप ओपन केली बरी म्हणालो वय गे म्हळें आनी तुका गुत्तो सांग बरो जेवणांत तूं कालें जेवल्लो विचारलें पूण हांव ताली जेवल्लो म्हणालो हांवें विचारलें तूं ताली जेवल्लो खंयची लिमिटेड ताली की अनलिमिटेड ताली म्हळें तो म्हणालो बरें जालें बाबा लिमिटेड ताली जेवल्लो अनलिमिटेड जाल्यार गत आसली केदाळे म्हळ्यार तुवें सांगचें लिमिटेड जेवचें म्हणून लिमिटेड जेवल्यार बरें गे म्हणजे रिस्क नाका म्हणून ताजें कांय बॅकफायर जाल्यार प्रॉब्लेम वळटी आपयल्याक तुजे सारकें टायम पाशार कर म्हाका संतोश जालो ना ना तशें कांय न्ही म्हळ्यार तुवें केदाळे म्हूण चिंतलां गी म्हजे वटू रावन एक दीस अशें बसून उलयशी म्हणून ना न्ही गे ना आयले बार चिंतून आसा मात आजकाल तुजें नांव पळयतना तुज्या आंगार लोक पडचे पळयतना पूर एका काजारा गेल्लो म्हाका पयस केलो हाणें सकाळी येवन आंगार पडटा ते सेल्फी सारतात ओ एका मोठा फावलो आतां ना 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 तशें कांय ना तो एक बरी खुशी थोड्यांक अभिमान आमकां संतोश खुशी आमकां संतोश आमकांय खुशी कित्याक म्हळ्यार एक कालें म्हणटात आपलें आमकां वळखीचे सदां उलयचे न्ही गेल्ले कडेन नवे नवे मनशा कडेन उलयत कशें आतां काले आतां पुराय विसारीत तशें पयलें परत म्हाका विचारताले कसो आसा कितें आसा कितल्यो काणी बरयल्यो आतां आजकाल विचारतात तुका वळटी मेळ्ळो वळटी कसो करता तरी कांय डावट आहा म्हाका हांय म्हणे म्हज्या नांवार कोणे म्हणे रीण गाण गेला की कोणाक तूं तुजे अभिमानी सटल्यात सत्य सांगता पूण आमकां ओके बरें आतां आयकूंक आनी आमकां वळटीचे उळख आसा म्हणून सांगूं की बरें आतां न्ही तें देव बरें करूं पूण आतां तें सोडया आनी नॅक्स्ट कितलें कालें तुवें आतां रिटायर्ड जाल्ल्या उपरांत रिटायर्ड न्हू हांव रिटायर्ड खाली हे मात्र अंतू न्ही काले म्हणटात आपले मेंटली आमी केदाळी ऑक्युपायडूच आसता खंयचेंय काम जावन दी बट एक आमी काम वृत्ती आसता न्ही थंयसर तें पुरो इतलें आनी की आमकां दुसरें कांय करूंक आसा आतां केदाळे येवंक पुरो कित्याक म्हळ्यार वृत्तीन हांव रिटायर्ड जाला पूण एक पार्ट टायम म्हजें काम चालू आसा हांव खंयच्या कंपनीन काम करतलो आनी एक खंयच्या कन्सल्टन्सी लेवलार दवरला म्हाका तशें करस येता तशें केदाळे पाटयेवची स्थिती आसा हय मागीर आमच्या दायजी वर्ल्डाच्या विक्षकांक 100 जाणांक कळीत आसूंक पुरो daijiworld.com जी मिडल इस्टाची जबाबदारी आसा ती स्टॅन अगेरा गाण घेता दायजी वर्ल्ड मिडल इस्ट 14 वर्सां हय 14 वर्सां हांव स्टॅन अगेरा पळोवनूच आसा हांवें सांगचें साहित्यीक वावरांत कांय नवी कादंबरी बरोवन आसाय की ह्या नवी काणी बरोवन आसाय की या आयच्या डिजिटल वर्ल्डांत हांव न्हू तुका आतां हांवें बरयल्लें कोणी वासीन आतां म्हणल्यार आका इलाय गी पूण कशें ना ना म्हज्यो काणी सदांच म्हाका कळ्ळें रेस्पॉन्स बरो आसा पुरो हांव खंयच्या कार्यक्रमाक गेल्यार मुस्तोणी विचारताले तुजो खंयचो काणी बूक आसा की म्हणून म्हाकाय अभिमान व्हेरी गुड म्हणजे म्हजो बूक नासलें तें तुजो खंयचो बूक आसा वतली म्हाका म्हणजे पर्सनली विचारलें आमी आतां एक ऑनलायनार आमचे विक्षकांनी पळोवन आसात हांगात एक वडंबडिके करया तूं आतां काले म्हणटा सिरियल केल्लो मनीस तुका ती नॉलेज आसा आनी इतले काणी बरयल्ले ती एक सिरियला खातीर या फिल्मा खातीर तुवें कित्याक काणी बरोवन असो बरय न्ही तयार आसा आतां तूं म्हळ्यार पोर स्पेशली तुका हांवें पळय केदाळे सिरियस पळोवंक आसा सायबा एक्चुअली फाटल्या एका हप्त्यांत तुका सुमार पुढचें पळयलो मस्त हॅप्पी आई डायना कडेन विचारलें हांवें हाका दुबय इतलो हॅप्पी पळोवना डायन म्हणा लागलो तो ह्या पुढचें एकलोच आयला बायल थंय म्हाका फाटी वचूंक आसा देखून हांव घालें हांवें सांगूं ना हांवें डायनाक सांगूं ना न्ही हांवें हें सांगूं ना डायनान सांगलें आतां डायनाचो विचार करया हें आतां हांव घालें म्हणटा की म्हळ्यार तूं एक म्हयनो रोजाक एकलो तशें तूं खुशयेन रावल्यार सांजेर थंय फातिमा रिट्रीट हावसान राती बरो ना आपलें बरें करन एक बरी स्टोरी फिल्म सिरियल बरयल्या उरलें मागीर स्टानी बेळा करता मागीर ताजें बिल कोण दिता कोणाचें स्टानी बेळा नाही इट इज हे काले म्हणटा सिरियस नॉन एसी रावता म्हाका एसी रूम जाय तें दिया आतां तितली दग ना तुवें येताना दग घाल्यार एसी रूम दिया पूण
एक काय म्हळ्यार तुजे चिंतपांत तुजे एक अंतू आसा पळय एक प्रयत्न कर ते प्रयत्न आमच्या दैजी वर्ल्डा मुखांत राहिल्यार मौन केल्यार सत्य सांगता तो म्हणजे कादंबरी आसा बदलनातलो गांव ती मॉडर्नायज करी चेंजीस कर म्हळ्यार ती त्या काळाची आतां ह्या काळार शिफ्ट कर न्हू त्या टायम मोबायल नासलें आतां टेक्निकली चेंज करचें वय 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 चेंज केल्यार ताजो सब्जेक्ट आहा पळय तो एवरलास्टींग तो सब्जेक्ट बदलूंक तो बदलना केदार म्हणजे राजकीय आसा आमच्या संवसारांत आमच्या गांवांत आमच्या देशांत ते दोन स्थिती आहा पळय ती बदलना ते पूण मौन केल्यार हांव ताका सहकार दिवंक रेडी आसा हय ना ना म्हळ्यार आमकां एक नवें चिंताप नवें आयडिया आसा न्ही आयल्यार हांगासर काय ना जाल्यार चडावत रिपीट जाता आतां म्हाका सुमार कडेन थोड्यांनी येवचे तुजी लायफ स्टोरी सांग म्हणून हांवें सुमार कडेन वचून सांगल्या म्हाका तितू बोर जाता मागीर एकाडे एका कॉलेजींत लेक्चरान कॉल केले बंधू ना ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ हांवें सांगलां मस्तू कडेन सांगलां म्हणलो सांगल्यार कालें जालें हांवें 3 Idiots 15 फावटीं पळयलां नाही तूं आसता नाही रियलिटी पिक्चराचें टायटल बरें काडलें आतां एनिवे एक कॅज्युअल उलोवणें बारी खुशी जाली साबार तेंपा उपरांत आनी आमची दैजी वर्ल्डाच्या विक्षकांची आमची सगळ्यांची आशा एक फावटी आज पयले फावटी आयलो हितून साबार फावटी हेजे दुसऱ्या कार्यक्रमा मुखांत हेजे संदर्भ मेळटाना हेजे आनी लोकांक तुजी नॉलेज तुवें शेअर करीजे आनी तुजें तावन मनोरंजन या ज्ञान कित्याक म्हणटात नॉलेज आमच्या लोकांक मेळाजे आनी खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी आनी की तूं चड एक्टीव जावन कोंकणीन आनी की चड बरयतलोय नवें जावं नाटक जावं फिल्मां जावं सिरियल जावं ताजे स्क्रिप्ट मेळटले या एटलिस्ट स्टोरीज मेळटले म्हणल्यार बरोवशान सगळ्या दैजी वर्ल्डाच्या विक्षका तर्फेन तुका देव बरें करूं थँक्यू ऑल द बेस्ट थँक्यू व्हेरी मच जिम्माक वचून देव बरें करूं जिम्माक वचून देव बरें करूं मोगाच्या विक्षकांनो आयचे एक स्पेशल विशेष कार्यक्रम दोन घडयो विथ स्टार नगेरा देव बरें करूं हे कार्यक्रम कशे लागले तुमी सांगा